दिश्टानो आमी आसात हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आनी आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर रोहित हेदे जे गोंयचे नामनेचे कातीचे आनी गुप्त रोग तज्ञ डॉक्टर जावन आसात. तुमच्यानी आमकां प्रश्न विचारतात 24904444 आणि 24904445. प्रश्न विचारतना टीव्हीचा आवाज कमी करात. आणि एक अतिशय महत्वाची सूचना म्हणजे येता त्या बुधवारा 23 नोव्हेंबराक आमची लायव्ह फोन इन कार्यावळ आसची ना. त्या दिसा तुमकां चड करून इफीची लायव्ह प्रेझेंटेशन पळोवपाक मेळटलें, इफीचें इनॉग्रेशन पळोवपाक मेळटलें. त्या खातीर थोडेशें आमकां माफ करात. ताच्या उपरांतल्या बुधवारा आमी परतून तुमच्या भेटेक येतले. डॉक्टर, एक इम्पॉर्टंट प्रश्न असो विचारता की खुबशे पेशंट जे आमकां वदोवच्यान प्रश्न आयले आसता. तुमी एक दोन गोश्टी हांवें म्हणजे नोट करून पळयल्या की खुबशे फावटी हे जे कातीच्या दोतोरा कडेन वचपी पेशंट असतात किंवा रुग्णायत असतात ते फक्त आपण एकदां वतात आनी मागीर दे कंटिन्यू द मेडिकेशन वन थिंग ऑर दे टेक द मेडिकेशन विच समबडी एल्स हॅज सजेस्टेड टू देम ऑर फार्मसीन वचून स्वतःहून घेतला. ह्या विशयाचेर वॉट यू वूड लायक टू टेल बिकॉज दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू अँड आय वॉन्ट यू टू एड्रेस प्रॉपरली फॉर द सिंपल रिजन जशें तुमी वदोव सांगले की स्टिरॉइड सारखे जे पोटंट आनी हाय पोटन्सी आशिल्ले मेडिसिन्स लोक खूब वेळे खातीर वापरतात आनी ताका लागून कितकीशी दुयेंसां जातात विच कॅनॉट बी क्युअर्ड इन टायम ऑर इट गिव्स टू अदर सायड इफेक्ट्स. मेन म्हणजे कातीची दुयेंसां रोखडी बरी जायनात. बरोबर. एक वेळा थोडी इन्फेक्शन असलें फंगस इन्फेक्शन ती आमी नायटो चडते म्हणटात ती रोखडी बरी जातात. स्केबीज बी असलें आसल्यार रोखडी जाता. पूण चडशी दुयेंसां 2-3 महिने लागता एका थोडी 4 महिने लागता. आतां आंगाक धवे पॅची पडटा ते फाटी एक प्रश्न कोणें विचारलेलो ते जर एखादी 5-6 महिने सुद्दां ट्रिटमेंट करचो पडटा. सो म्हणून पयलें म्हणजे डॉक्टरा कडेन रेग्युलर फॉलोअप इम्पॉर्टंट. एब्सोल्युटली. एक पेशन्स आसपाक जाय. पेशन्स आसूंक जाय आनी एका दोतोराचेर विश्वास दवरून ताजे कडेन ट्रिटमेंट करपाचो. आज हाजे कडेन गेलो फाल्यां ताजे कडेन तशें करून तें जायना कित्याक प्रत्येक जण ट्रिटमेंट बदलत आसतात मागीर तो ट्रिटमेंट सारको जायना. सो एका दोतोराचेर विश्वास दवरून ताजे कडेन सारको फॉलोअप जर केलो तो डिजीज कसलो आसो तो कंट्रोलार येता. दुसरें म्हणल्यार ते सेल्फ मेडिकेशन करूंक जायना. एब्सोल्युटली. स्वता आपले आपूण वखद घेवप सामकें धोक्याचें. जरी ते दिसता काय ना सादें वचून आय वी नो मेनी पीपल हे सगळ्या कन्वर्सेशन एक महत्वाची गोष्ट आमच्या लक्षात आयली की काय लोकांना एकदा वखद दिले ते चालूच आसता. आपण स्वतः वचून हाडत असत. सो आनी तातूंत जर स्टिरॉइड जर आसलो जर बॅड लक जर जाल्यार ताजे सायड इफेक्ट भरपूर जाता. मेन दुयेंस कुशीकूच उरता ताजे सायड इफेक्ट जाता आनी ते दुयेंस ते वाडत वता. सो ताजो उपचार करपाक मागीर आनीक त्रास जाता. त्या स्टिरॉइडाचे पयलीं सायड इफेक्ट कंट्रोल हाडचे पडटा मागीर ताजेर ट्रिटमेंट करचो पडटा. मागीर पेशंटाचो वेळ वता पूण आनीकूय पेशंटाचे पासियन्स वता मागीर. मागीर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. Hello. या. Yeah, doctor, I have I'm getting fungus. तुमचा आवाज मातसो क्लियर आयकूं येता. मातसो क्लियर उलयशात. घराकडे टीव्हीचा आवाज कमी करात. हॅलो. ना विचारात कोण उलयता? Yeah, I'm getting fungus and cuts to the outer skin of the penis. And due to that, erection is not there absolutely. Acha. Are you having diabetes by any chance? Pardon? Are you diabetic by any chance? No, but I had got examined with the doctor. That time he had told me that because of this the sugar goes up. It shoots up like anything. Yeah. I would just like to correct you. It is not because of this sugar is going up. It is because of the sugar this is coming up. Just okay, with your kind permission, doctor. It is a very important question. In fact, friend, I'm very happy that we want such type of questions when you are म्हणजे जे असे प्रश्न असतात जे तुम्ही युजली डॉक्टराक विचारपाक अनुमंतात किंवा डॉक्टराकडे विचारनात. परतून एकदा सांगता आमचे बरोबर आसा डॉक्टर रोहित हेदे जे गुप्त रोग तज्ञ आसात आणि हो अतिशय महत्वाचो प्रश्न आणि अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. परहॅप्स बाय दिस वन क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एड्रेस लॉट ऑफ पीपल हू आर गोइंग टू वॉच दिस प्रोग्राम. प्लीज. आतां हे अशें जाता ताका कट्स पडटा पळय ताका चड करून ते डायबिटीसा खातीर जाता आनी तो एक फंगस जंतू खातीर जाता कॅन्डिडा म्हणटा ताका. सो आनी ते नॉर्मली मनशाक जायना कित्याक ताजी बॉडी रेजिस्टन्स बरें आसून ते कंट्रोलार येता. पूण जर मातशी डायबिटीस आसली जाल्यार तो कॅन्डिडा जर्म्स वयर सरता आनी रोखडे ते कात्रे पडटा. ते सूज येता म्हणटा ते मागीर ताका ते सारकें सेक्स बीस करूंक मेळना ताका दुखता त्रास जाता. सो पयलें म्हणजे डायबिटीस चॅक करूंक जाय उपाशी पोटार आनी भरलेले एका वेळा ती उपाशी पोटार सारकें मेळना. सो 2 वरांनी जेवल्या उपरांत आनी ती डायबिटीस कंट्रोलार हाडूंक जाय. आनी हाजे बरोबर फंगसाकूय ते ट्रिटमेंट करचें पडटा. सो एंटी फंगल टॅबलेटी घेवचे पडटा. फ्लुकोनॉझोल आसा ते आठवड्याक एकदां घेवंक जाय. ते दुसरे क्रिमी लॉंग कॅन्डिडेट म्हण क्रीम येता आनी दुसरे क्रिमी येता क्लोट्रिमाझोल ते लावपाच्यो आनी तातूंत ते कंट्रोलार येता. पूण हाजे बरोबर डायबिटीस कंट्रोलार हाडूंकूच जाय
नाल्यार will keep on repeating रिपिटींग जायत रावतले. बरोबर. माझ्या हे अतिशय महत्वाची गजाल, स्पेशली जे लोक डायबेटीक आसा तांच्या खातीर अतिशय महत्वाची खबर. कारण खुबशे फावटी असे कितकेशेच लोक हे दुयेंस आंगार काडटात, दोतोराक सांगनात, दोतोरा कडेन वचनात, एक लस दिसता म्हणून किंवा भिडे खातीर म्हणा. पण अनलेस यू कंट्रोल युअर डायबेटीक, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट कंट्रोल. एक अतिशय महत्वाचो मेसेज ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या डायबेटीसच्या लोकांपर्यंत पावतलो अशी आमी आस्त बाळगता. डॉक्टर, आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो दोतोर, या मडगांवच्यान उलयतां. हां, विचारात. दोतोर, म्हणजे चल्याक 5 वर्सां, या माथ्याक स्कॅल्पाक तेजी अशी खरड टायप आयली जाता, परत परत जाता. ट्रिटमेंट बी दाखयले डॉक्टराक, या पूण कितें डॅन्ड्रफ घाल, हें शॅम्पू घाला तर तितले ते 8 दिसां परत येता. सो आनी डॅन्ड्रफ अशी स्कॅलिंग टायप येता तेका, अशी कातीशे सुट्टा. ते कित्या खातीर डॉक्टर? बरें. ताज्या आंगार आनी खंय पॅची बी आयिल्ल्यो ना आसा? ना, आनी खंयच ना. हे कितलो तेंप आसा आतां माथ्याक? ऑलमोस्ट 8 म्हयने सुमार जातले. 8 म्हयने. हय. आनी शॅम्पूचें कसलें नांव जाणा? डॅन्ड्रफ. आठवड्यांतल्यान कितले वेळ घालता? 2 फावटी घालताले, पूण आतां सद्याक बंद केला. हय, कितलो तेंप घालो तुवें? 1 म्हयनोभर घालो. ओके. आनी आतां बंद केल्यार कितलो तेंप जालो? ऑलमोस्ट 2 म्हयने सुमार जाले बंद केल्यार. 2 म्हयने सद्याक तेका हांव तेल लायता आनी मागीर लिंबू लावन न्हाणयता. बरें. सो तितून तो कमी जाता ऑलमोस्ट. मागीर 8-15 दिसांनी परत येता. बरें. आनी हे एंड्रफा शिवाय आनी कितें ट्रिटमेंट केल्लो? आनी ते मिक्सचर एक डॉक्टरान दिलें म्हाका, 20% कितें तरी मिक्सिंग करून मेळटा फार्मासी, ते लायिल्लें. बरें. ते तितून वता थोडे पुरते 8-15 दिसांनी परत येता. बरें. सो 5 वर्साचो भुरगो न्हय? हय, 5 वर्सां. बरें. आतां हें कंडिशन म्हळ्यार सिबोरीक डर्मेटायटीस, म्हणजे तो टायप ऑफ एक डॅन्ड्रफूच ताजो एक प्रकार तो. सो हे खूब तेंप करचो पडटलो ट्रिटमेंट, एखादी 3-4 म्हयने करचो पडटलो. आतां डॅन्ड्रफ शॅम्पू दिला तो सारको आसता, ताजे पेक्षा आनीकूय डॅन्ड्रफाचे शॅम्पू आसा, म्हणजे सिबोरीक डर्मेटायटीस वापरपाक आनी खूब तरेचे शॅम्पू येता. ते डॉक्टरान म्हण त्या ताजे टायप कितलो आसा, कसले ताजे प्रमाण कितलें आसा, तें सिविरिटी कितली आसा, तें प्रमाण पळोवन ते तो शॅम्पू थरोवचो पडटा. सो ऑफकोर्स तें तशें सांगपाक एक्झॅक्टली जावचें ना, ते डॉक्टरान पळोवनूच स्वता तें सांगचें पडटलें. आनी तो खूब तेंप करचें पडटलें. हांवें पयलीं सांगलें अशें रोखडें बरें जायना खातीचें. एटलिस्ट मिनिमम तुमी 3 म्हयने ते सारको ट्रिटमेंट करचो पडटलो. आनी 15-20 दिसांनी तो तुमी डॉक्टराक विजीट करचें पडटलें ते शॅम्पू, आनी त्या बरोबर एखादी गुळयो दितली डॉक्टर. आनी तो आतां डॅन्ड्रफ जर कंट्रोल जावन दुसरो खंयचो शॅम्पू दिवन ते कंट्रोल हाडूंक मेळटा, तशें कांय येना, प्रॉब्लम ना. आनी जर आंगाक खंय आनी पॅची बिची कांय येना तर ते कंट्रोलाक शुअर येतलें. असो टायम लागता. डॉक्टर, आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो दोतोर, हांव मडगांवच्यान उलयतां, मिसेस प्रभू. म्हजी आवय न्ही 68 वर्सांची, तिका न्ही एसिडिटीचो खूब त्रास आसा, आनी तिका न्ही रातची सामकी खाज येता. हे हालीं फक्त 2 म्हयनेच जाल्यात अशें जाता तिका. आनी खाज येवन सामकी आंग बी तांबडी जाता. आनी अशी दिसांतल्यान केन्नाय जाता, सकाळी जाता, दनपार जाता, रातची जाता, असो अमको टायम सो ना. आनी तिका खाज पळय येता ती मागीर सोंसूं जायना, सामकी कितें जाता म्हणटा ती. तिका आनी कसले दुयेंस बी आसा, कसले मेडिसिन्स घेता? ती प्रेशराच्योच फक्त गुळयो घेता. डायबिटीस ना तिका. चेक करून पळयल्या? हय, डायबिटीस चेक करून पळयल्या. शुअर? हय. अच्छा. आनी आंगार आनी कसल्यो पुळयो बी आसा? ना, कांय ना. मागीर ते खाज येतकीर न्ही सगळें आंग मागीर अशें मोठी मोठी पॅच हें अशें येता, पितांब बी अशें येता. दादडां येता? दादड येता. हय. आनी मागीर वता? मागीर वता. कितलो वेळ ती दादडां उरता? अशें 15 मिनटां, अर्द वर्स उरता तिका. बरें. आनी कितलो तेंप चालू आसा? आतां 1-2 म्हयने जालीं दोतोर तिका. बरें. कितें ट्रिटमेंट केल्लो? कांय ना, म्हणजे ती आतां अशी आपूण एसिडिटीन जाता म्हण तिका अशें आयुर्वेदीक करपाची पळयता आमी. हां. सो आमच्या जे स्किनाच्या हातून जे वखदां आसा, आयुर्वेदीक अशें करूंकूच जाय अशें ना, आमचे स्कीन हातून मेडिसीन आसा. आनी चड करून ती एलर्जी, अशी पितांब पळय येता ती एलर्जी आसता. एखादी जेवणाची आसूं शकता, एकदां पर्टिक्युलर एखादी भायल्या वस्तूची आसा, भायल्यान लागूनय जाता. आनीक ताका एंटीहिस्टामिनीक ते ओरल गुळयो घेवन आनी ते कॅलामाइन लोशन बी तशें लावन ते कंट्रोल हाडूंक मेळटा. पूण तिचे कडेन उलोवन तिजे बाबा कितें करता, केन्ना खाता, कितें खाता, ते सगळें एक अशी डायरी मेंटेन जर केली आनी सारकी ताजे वयल्यान एक कळूं शकता बाबा केन्ना येता, खंयच्या टायमार येता आनी कितें खाल्यार येता, आनी ती वस्तू आपणें अवॉयड करपाची, मागीर ते आपोआप ते बंद जाता. पूण ते एका डॉक्टराच्या गायडन्सान करूंक जाय. डॉक्टरा कडेन वचून
आणि त्या ओरल ते गुळयो बिळयो ते डॉक्टरानूच थारोवचे पडटा, ते पळोवन एक्झामीन करून थारोवचे पडटा. म्हणजे म्हाका दिसता की तांच्या खातीर अतिशय म्हत्वाचे जर मेसेज आसा जाल्यार होच की तुमी पयलीं म्हणजे डॉक्टरा कडेन वचात, कातीच्या दोतोरा कडेन वचात, ताचो सल्लो घेयात. बिकॉज नाव दिस ऑलमोस्ट 2 months हॅव पास, इज क्वायट अ लॉंगर ड्युरेशन. आणि ते मागीर ते कातीक म्हणजे घावे पडू शकता किंवा आनी ते जायसर सगळे कॉम्प्लिकेशन जायसर इट इज अ रायट टायम यू शूड गो अँड कन्सल्ट अ डॉक्टर. मातशें डॉक्टर म्हाका फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो मडगांवच्यान उलयतां. हां विचारात. दोतोराक म्हजो नमस्कार. 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 हांव पयस सुद्दां दोतोराक कितें हे आतां स्कीन डिजीज पळय आसा न्ही, ते पयलीं लोकांक अशें जायनाशिल्लें, म्हजे यादीक तरी. लोकांनी हे काती बिती बरी उरताल्यो. आनी आतां कितें जालां, आतां मेट ताका कसले कसले स्कीन डिजीज जाल्यात, दोतोरी चड जाल्यात, स्कीन डिजीज चड जाल्यात. म्हणटकीर आतां ते ताका हें कितें म्हणजे कारणां कितें, एक प्रश्न. म्हणजे दोतोर चड जाल्यार तांकां कारणां कितें काय विचारतात काय डिजीज कितें चड जाल्यार तांकां कारणां विचारतात? ना, रोग कशे चड जाल्यात ते विचारता. म्हणजे आतां आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे ताका कितें न जावचें म्हणून कितें उपाय, प्रिव्हेंटीव मेजर कितें करपाक जाय, कितें आसा डायट बियट कितें कसलें? व्हेरी गुड क्वेश्चन. खरें म्हणजे तुमचो अतिशय सुंदर प्रश्न आसा. आय वूड लायक यू टू एड्रेस दिस इश्यूज. एक म्हणजे कितें की कातीची दुयेंसां आतां चड जाल्यार तांचो एक समज आसा, मे बी रायट ऑर मे बी रॉंग ऑल्सो. बट ही हॅज नायसली सेड, मे बी इज इट बिकॉज ऑफ द डायट, इज इट बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ एक्टिविटीज, काय स्वेटिंग, कितें काय पॉल्युशन, दिस जस्ट ही हॅज एट द कोर ऑफ द मायंड. आनी दुसऱ्यान एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न की हाका हाऊ टू प्रिव्हेंट दीस. म्हाका दिसता हो एक क्वेश्चन तुमी थोडोसो वायडली आन्सर केल्यार हरकत ना. सो पयलीं म्हणजे कातीच्या दिसा पयलीं ना आशिल्ली न्हय, पयलीं आशिल्ली, पूण ते लोकांचे ताजे विशीं जाणकारी नाशिल्ली. बरोबर. अवेरनेस म्हणटा ते आमी ते नाशिल्ले. कितें आशिल्लें की मातशें कितें जालें, एक लोकल आपलो जनरल प्रॅक्टिशनर, एक फॅमिली डॉक्टर आसता कडेन वचून ते करप जातालें. आतां कितें आसा, दोतोर मातशें कितें जालें सुद्दां, पुळी सुद्दां आयल्यार रोखडो कातीच्या दोतोरा कडेन वचून ताजेर ट्रिटमेंट करता. सो पयलीं नाशिल्लें अशें न्हय, स्कीन डिजीजा पयलीं पासून आसा. इवन आमच्या आयुर्वेद ह्या जे शास्त्रांत सुद्दां तातूंत सुद्दां कातीचे सिकनसां मेन्शन केल्ली आसा. आतां कितें केअर घेवप इम्पॉर्टंट म्हणजे पयलीं म्हणजे नितळसाण, कात सामकी क्लीन दवरूंक जाय. रेगुलर आमच्या क्लायमेटान इतलो घाम बी येता, धांवपळ इतली जाता की दिसांतले 1-2 ना तरी न्हांवप इम्पॉर्टंट. सकाळचें सुद्दां जर न्हालें, सांजचें सुद्दां न्हिदचे पयलीं एक न्हांवप इम्पॉर्टंट. कपडे जाता तितले कॉटनचे आनी लूज आसूंक जाय. बरोबर. आनी अंडर गार्मेंट्स बी सगळे रातचे काडून बी सारके स्वच्छ कॉटनचे कपडे घालपाचे. एक दीस घाल्ले शर्ट पॅन्ट केन्ना दुसरे दिसा रिपीट करचे न्हय. कित्याक ते घामा खातीरूच तेच जर कपडे घाले सबंद दिसाचे तेच परते घाले जाल्यार ती फंगस इन्फेक्शनां, बाकीची इन्फेक्शनां जावपाचे चान्सीस चड आसता. कित्याक कात ते झिडझिडता आनी दुसरे रोखडे रोग जाता. आनी तो इम्पॉर्टंट म्हणजे कात क्लीन दवरपाची आसता आनी रेगुलर न्हांवप बिवप अशें आसता. सो ही जर काळजी घेतली जाल्यार जातलें. पूण ना अशें न्हय, दुयेंसां पयलीं आशिल्लीं आतां आशिल्लीं आनीक ती कंट्रोल करूंक जाता. बरोबर. आनी म्हणजे डायटांतलें म्हाका दिसता हेल्दी न्युट्रिशियस डायट चड करून फास्ट फूड बी जर घालें तातूंत पिंपल्स बी भुरग्यांक चड येता. म्हणजे चल्या चलयांक जे ते एजीन आसता 16, 18, 19, 20 त्या वर्साचे हांकां जे पिंपल्स येता पळय, तांकां ती फास्ट फुडाची चड क्रेज आसता. ते फास्ट फुडानूय चड पिंपल्स येता. सो एस्पेशली चॉकलेट बिकलेट बी. सो एक बॅलन्स डायट जर आसलें, इम्पॉर्टंट म्हणजे तें बॅलन्स डायट, म्हणजे सगळे वस्तू आसूंक जाय त्या जेवणान, जाल्यार ते कंट्रोलार येता.